आयज आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येलेले असा Q&A. Did you ever think about breakup? Is YouTube your stable income or are you still struggling? How did you both meet for the first time? What was your first impression of each other? Who is more emotional, Avi or Ankita? हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. आणि आयज आम्ही दिवपाचे आसा तुमच्या क्वेश्चनांचे आन्सर्स. म्हणजे आयज आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येलेले आसा Q&A. गाईज हेजे ऐकूंक नाका, टाइम वेस्ट कर नाका प्लीज. सो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि कशी आसात तुम्ही? आजच्या ग्रुपान सगळी बरी या म्हणून मागता. आणि आयज आम्ही तुमच्या मुखार तुमच्या क्वेश्चनांचे आन्सर घेऊन येलेले आसा. आणि येस, आमकां जे क्वेश्चन आसा तुमकां खरें सांगता, हे जे क्वेश्चन आमकां येयल्यात खबर आसा ते एकाच दिसा येवंक ना. थोडे 10 दीस पयलीं, थोडे 15 दीस पयलीं, खंयचे म्हयन्या पयलीं, काल पयर अशें आमी एक 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 बरोवन दवरताली. आनी मागीर आमी चिंतलेले की खूब जाले क्वेश्चन का आमी तुमच्या मुखार क्वेश्चन एंड आन्सर घेवन येतली म्हणून न्हू. हा, सो स्टार्ट करूया गायज. आणि येस, आयज अंकितान कसले कॅप घातला पळय. खंयचे जात्रेक काडलेले हो ते? ओल्ड गोवाच्या फेस्ता काडलेले तेणी. सो गायज, फर्स्ट ऑफ ऑल पयलो आमकां क्वेश्चन येयला जॅस्लिन फर्नांडीस. ओके, हाऊ डीड यू बोथ मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? ताक सांगो, तू सांग मरे. सो गायज, फॉर द फर्स्ट टाइम आम्ही केन्ना मेळ्ळी ते तुमकां सांगता. सो गायज, आम्ही मेळलेली फॉर द फर्स्ट टाइम बॅक इन 2017 एंडिंग 2018 न्हू. 2018. हय. माझो आणि बर्थडे जावन 15 दिसान. तुझो बर्थडे जावन 15 दिसान? माझे बर्थडे जावन 15 दिसान मेळोंक नासलो. मागीर तू माझ्या कडल्यान पार्टी घेतलेली ती, आणि तुका मागीर एक पेस्ट्री आणि एक पिझ्झा खावयल्ली ती, याद ना? ये तो सही बोली है बेडू, ये तो बहुत चालू निकली. हय. सो गाईज, आम्ही मेळलेली बॅक इन 2017 एप्रिल न्हू. हा, बॅक इन 2017. आणि कशी मेळ्ळी ते तुमकां सांगता. रॅन्डम इंस्टाग्राम, फ्रॉम इंस्टाग्राम टू रियालिटी, फ्रॉम रियालिटी टू रिलेशन. सारखे न्हू. आणि दोज वर द बेस्ट डेज गायज. कितें सांगू तुमकां, बॉल्सान आसा नासले 100 रुपया, पण आमी खंयसरूय वयताली भोंवंक न्हू. पेट्रोल घाली सुट्टाली. 100 80 रुपयाचे, 150 रुपयाचे. सो इट वॉज फन. ओके, सो आम्ही मेळलेली 2017. जे तुम्ही चित्ता आमचे कडल्यान खबर आहा आमची लव्ह स्टोरी सांग म्हणून, तो ब्लॉग बाबा आम्ही तुमकां स्पेशल टायमा खातीर दवरला न्हू. आतां आमी सांगिना. सो दुसरो क्वेश्चन आहा, वॉट वॉज युअर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ईच अदर? वॉट वॉज युअर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ईच अदर? हो क्वेश्चन आमकां केला आकू. ओके, माझो फर्स्ट इम्प्रेशन आकाक पळोवन आसलो, अरे ये येदे हे मरे, धाकटू दी पिट्टी गई, येदी ही गई. आणि हांवें ताका म्हटलेलें पासून न्हू. हय. आणि आकाकचो पयलो इम्प्रेशन कितें आसलो? माझं पहिलं इम्प्रेशन किती आसलो खबर आहा तुका? जाल्यार सांग तो. ते सांगलं ते सांग. आता काय नासला, हॅलो हाय त्याचं इम्प्रेशन, त्याचं क्वेश्चनाचं हे कळोंक ना मिनी. म्हाका कळ्ळें. हॅलो हाय खंय तेजो आन्सर? हॅलो हायच आसलें. What was your biggest fight about? What was your biggest fight about? Misunderstanding. तेतून सॉलिड झगडी जाल्ली. आणि तुमकां एक खबर आसा, एक चेडो भुरगो आसता पळय, तेका राग चड येता. चेडवांकूय येता, ना न्हू, पण कितें आहा कंट्रोल करपाक जायना. मागीर कितें जाता, कितें हातीक गावलें फोडूंक जाय दिसता. सो त्या लेवलाचो राग, त्या लेवलाचो फायट न्हू. सारकें मगो. बॅक इन केन्ना 15 दिसांनी जाता. 15 दिसांनी. हय, जाताच जाल्यार झगड्यो. तुमकां अशें दिसता की आमच्या मध्ये झगड्यो जायना? ना गायज, आमच्या मध्ये झगड्यो जातात. आमच्या मुखार सॉलिड झगड्यो जाता. मागीर हांव आकाचे केस बीन ओडटा. मग आक कितें करता माझ्या वांगडा? मागीर हांव प्रँक करता. मागीर हांवचे केस उडयता, दाढी उडयता, तसले करता. तोंडान सुबेसाचें कळ्ळें न्हू तुमकां.
हू इज मोर इमोशनल, अवी और अंकिता? क्वेश्चन केला अनिकेत. कोण अवी. इमोशनल? अवी हांव इमोशनल. अवी इमोशनल जाता म्हणून लोक मागीर एका टोपी घालतात आणि वयता गायज. खरें सांगता तुमकां. सो गायज तुमकां खरें सांगता, टू बी ऑनेस्ट, इन माय एंटायर फॅमिली, माझ्या घरान पासून मम्मी डॅडी भयण अंकिता कोणूय जावं, आय एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन. म्हाका म्हाजेच न्हू दुसऱ्याचे पासून केन्नाय कितें बरें वायट जालें न्हू म्हाका पयलीं लागता मनाक. सो नाल्यार हांव ह्या लेवलाचेर वचोन कितें डोनेट करपा सारकें स्टेप लायफान घेवचो नासलो. सो आय एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन आणि म्हाज्याच वांगडा बॅकफायर जाता. हांव फुडसून कोणाक भयण म्हणून उलो मारता, भाव म्हणून उलो मारतात आणि तेच मागीर बॅक स्टॅबिंग करतात, हर्ट करता मनशाक. तशें आसता. सो 5वो क्वेश्चन, वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? मॅरेज, हाऊस, गोल्स? आणि हो क्वेश्चन केल्लो आमकां नेरिसा फर्नांडीस. सांगो. सो गायज फर्स्ट आमचो गोल आसा तो जावन आसा की आमकां आमच्या पायाचेर बरी उबी रावपाक हांव जाय. भायर चलता मुगा. बरें सांग. केपेबल इनफ असपाक जाय. इंग्लीश. इंग्लिश न्हू सांगता इंग्लिश. गायज तुमकां की माझे कडेन आता कितें आसा पळयात हय. तेतूर तू बरो हॅप्पी रावंक जाय. आनी तुजे कडेन कितें आसा पळय तेतूर हांव बरें खोशी रावंक जाय. फॉर एक्झाम्पल इन फ्युचर अशें आमच्या मदीं झगड्यो जावंक जायना की तुजे कडेन काय ना म्हाजे कडेन काय ना म्हणून. वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? मॅरेज, हाऊस, गोल्स? सो गाईज माझे जे फ्युचर प्लॅन्स आसा खबर आसा, टू बी ऑनेस्ट क्लियर तुमकां सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल जे हांवें मिस्टेक्स म्हाज्या पास्टान केला, सो आय वॉन्ट टू टेल माय पेरंट्स अँड आय वॉन्ट टू शो देम दॅट आय एम अ गुड पर्सन, तेंचो एक बरो भुरगो. ओके, सो वॉट एवर आय एम प्लॅनिंग टू डू इन फ्युचर फुडें तेंकां अशें जावंक जायना की म्हाजो चेडो रॉंग डिसिजनां घेता. आणि मॅरेज, हाऊस. सो गाईज तुमकां खरें सांगता, घर खेका म्हणटात जाणा, ज्या घरान खुदचो आवय बापूय देव कसो आसता आनी खुदचो पार्टनर बॅकबोन कसो उबो आसता. सो घर केदें व्हडलें आसूं धाकटें आसूं दॅट इज इम्पॉर्टंट. घरान मनीस इम्पॉर्टंट. आनी मॅरेज इन अपकमींग 1-2 years जावूं येना केन्नाय पळय तें कोणाक खबर, फुडल्याच म्हयन्यान जाल्यार जावूं येना न्हू. सो इट डिपेंड्स. तशें आमकां तशें कांय प्रॉब्लम ना. म्हाका ते चेडवाची अंकिताची फ्रीडम उडोवपाची ना. आतां लोक म्हणटले लग्न जावन कितें फ्रीडम उडयता. लग्न जावन म्हाका तेका घरान भुरग्यां वांगडा बसपाक नाका. तेणी बाबड्याची आख्खी सगळी पास्ट स्टेजीर एट द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 years old ते बाबडे आवयक घेवन हॉस्पिटलान हांगा थंय भोंवताले. आनी त्या टायमार बाकीची चेडवां बरे शिकतात, खेळटात, मजा करतात. त्या टायमार म्हाका ती तेजी लायफ हेजे फुडें घेवपाची ना. सो इट वील टेक टायम गायज. ओके. Did you ever think about breakup? हो म्हाका क्वेश्चन केला मारिया डिसोजा म्हणून. म्हाका दिसता तितकें विचारता पळय ते. हय न्हू. सो ब्रेकअप आमचो फ्युचर प्लॅन ना. ब्रेकअप लेटर आमचे हितून येना न्हू. आमचे हितून ब्रेकअप सारके लेटर ना. बट आवय जार जावली. बट येस आमी एकामेकाक पेट्टा न्हू. झगडी जाता, फोडटा, आकाचे केस ओडटा, म्हाजे ओडटा, जालो ब्रेकअप थंयच काबार जालो आमचो न्हू. तशें आमचे. ओके. मागीर म्हाका क्वेश्चन केला जेरुशा फर्नांडीस. हाऊ डीड यू गेट द आयडिया टू स्टार्ट यूट्यूब? सो गाईज तुमकां क्लियर क्वेश्चनाचो आन्सर सांगता. I started my YouTube social media journey at the age of ना तुमकां डायरेक्ट चालूच सांगता 2014. हय 2014 आमी हांवें स्टार्ट केल्लेलें जेन्ना अंकिता म्हाज्या वांगडा नासले पासून. अरावंड हांवें म्हाका दिसता 20-30 चॅनल केले न्हू. आनी इट वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफूल. ओके. म्हाका क्रिएटिविटी, म्हाका व्हिडियोज करप, व्हिडियो एडिटींग, फोटो एडिटींग खूब लायक आसलें. आनी आय वॉज अ व्हेरी गूड फोटोग्राफर. हांव तुमकां खरें सांगता. म्हाजे पयलींच्यो पेजी बीन सगळ्यो डिलीट जाल्यो, हॅक जाल्यो. ऑर एल्स आय एम व्हेरी गूड फोटोग्राफर. सो फ्रॉम 2014 मागीर आमी स्टार्ट केलें. मागीर शिकली की बाबा कितें चूक जाता, हे चूक सगळें इम्प्रूव करून. तुमकां खरें सांगता हांवें केन्ना सांगूंक ना. बट वी हॅव टोटल 4 यूट्यूब चॅनल्स न्हू. आमचे 4 यूट्यूब चॅनल आसा आनी 2 चॅनल आमचे विजिबल आसा तुमच्या गोंयकारांक खातीर.
आणि बाकीचे 3 चॅनलाचे तुमकां खरें सांगता, एक चॅनलाचेर आमकां सिल्वर प्ले बटन, एक चॅनलाचेर आमकां गोल्ड बटन येवपाचो आसा. सो हेज्या बद्दल सांगतले आमी तुमकां एक फ्युचरान केन्ना तरी. हाव वॉज युअर फर्स्ट व्हिडिओ, अ फ्लॉप ऑर अ हिट? सुपर फ्लॉप. न्हू हा? हय. आमचो फर्स्ट व्हिडिओ सुपर फ्लॉप. पूण आमी मस्तीखोर गोवन्साचेर जेन्ना फर्स्ट व्हिडिओ घातलेली आणि ती सारकी हिट जाल्लेली. ती एका hit दिसान जाल्लेली. न्हू आमकां 500 व्ह्यू येयल्लेले. हिट जाल्लेली सारकी. आणि आमी व्हिडिओ जेन्ना स्टार्ट केला, इट वॉज अ टोटल फ्लॉप. आमी हिंदीन केल्लो. हॅलो गायज, बॅक टू माय चॅनल. अरे कितें उलयतात गो आमी, अशें बीन म्हणिल्लो आमी. आणि व्लॉग करता करता आमी मदींच कॅमेरा बीन पळयताली. आगो चालू आहा की ना गो, अशें धरप. आगो सारको येता मुगो, लायट चालू करूंक जाय मुगो, अशें बीन अशें आमी कितें कितें नाकाल्लें करी. सो इट वॉज येस टोटली फ्लॉप. हांव डायरेक्ट सांगता, इट वॉज अ फ्लॉप. हाऊ डू यू फील वेन युअर व्हिडिओ डोंट गेट व्ह्यूज? हो क्वेश्चन केला म्हाका मारिया डिकॉस्टा. हाऊ डू यू फील वेन युअर व्हिडिओज डोंट गेट व्ह्यूज? आमी कितें करतात जाणा, तुमकां खरें सांगता, व्हिडिओ घालतात आनी सोडटात न्हू. व्हिडिओज व्ह्यू येत ना येत आमी घेवन बसना. कित्याक जाणा तुमकां खरें सांगता, व्हिडिओचेर आयज व्ह्यू येवचे ना, फाल्यां येवचे ना, परवा येवचे ना. ओके, सो तुमी अशें चिंतू नाका की तुमी हांव व्हिडिओ घालीत जाल्यार डायरेक्ट म्हाका व्ह्यूज येतले. नो, वी हॅव टू सी अपसायड डावन, आयज फाल्यां एवरी डे. ओके, सो व्हिडिओज घातले काय आमकां अशें जायना की व्ह्यूज ना, अशें ना, काय ना. पण एक दीस ते कितें जाता, ऑटोमॅटीक इन फ्युचरान मागीर फाटल्यो व्हिडिओ परत हिट जाता न्हू, तशें आसता. काय प्रॉब्लेम ना. डज युअर फॅमिली सपोर्ट युअर यूट्यूब जर्नी? ओके, आता अंकिताची तर फॅमिलीच ना, त्याच्या बद्दल तुम्ही विचारूच नका. माझी फॅमिली आवय सुपर डुपर सारकी. मम्मी डॅडी भयण माझी सुपर डुपर हॅपी यूट्यूब हेका. पण कितें आसा जाणा, तांकां कॅमेरा फुडल्यान येवपाक मातशें लज कशी दिसता. थोड्यांक आसता न्हू तशें. स्पेशली म्हाजो डॅडी ते यूट्यूब हे करिना. मम्मी भयण माझी दे आर रेडी. सो अपकमिंग थिंग्स आर कमिंग. सो स्टे ट्यून, रावात तुम्ही फुडें. बरे बरे ब्लॉग्स येवपाचे आसा. ओके, डीड यू एवर फील लायक यूट्यूब सोडपाक? यूट्यूब सोडपाक सो गायज हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाका दुसऱ्यांचें पडोंक ना. हांव म्हाजें तुमकां सांगता, म्हाजें आनी अंकिताचें आमी सांगता न्हू. आमी यूट्यूब स्टार्ट केला टू शोकेस आवर सेल्फ. आमी कितें करतात, आमची डेली लायफ, आमची आर्ट, आमची कला. अंकिता आपणाचें कुकिंग दाखयता, आपणाचें कितें तकलेक लावपाचें आनी कितें स्किल्स दाखयता. म्हाजे स्किल्स हेतून आहा, मॉडिफिकेशन आहा, क्रिएटिविटी, आर्ट. ओके, हांव तितून शोकेस करता. आनी इन दॅट वी आर एबल टू अर्न ऑल्सो न्हू. इट इज अ प्लस पॉयंट. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, हांव म्हणिना आमी यूट्यूब करता हांगासर बेश्टी टायमपासाक, आमचे कडेन करोडांनी पयसो पडला, अशें ना. हांव ह्यो यूट्यूब चॅनल चालू केला हांवें, आनी आमी तुमच्या मुखार व्हिडिओ घालता टू शोकेस आवर सेल्फ. प्लस वी आर अर्निंग आनी वी आर हॅपी टू अर्न न्हू. आमी जेन्ना ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर व्हिडिओ घालून अर्न करतली जाल्यारूच कोणाक कितें तरी हेल्प करतली न्हू. आनी आमी आमच्या जिवाकूय हेल्प करूंक पावतली न्हू. आमच्या ह्या युट्यूबाचेर समज 2 रुपया येता जाल्यार आमी खावंक पावतली आनी कोणाक खावोवंकूय पावतली. सो हें चिंतून आमी व्हिडिओज करता गायज. आमी कितें तुमकां डायरेक्ट हें करिना. ओके, इज यूट्यूब युअर स्टेबल इनकम ऑर आर यू स्टील स्ट्रगलिंग? सो गायज तुमकां खरें सांगता, यूट्यूब आमचो स्टेबल चलता, अर्निंग आमचो स्टेबल चलता. प्लस आमी आमचे बिझनसूय हँडल करता. हांव म्हाजें सेपरेटूय हँडल करता, अंकिता आपणाचें हँडल करता. सो इन दॅट वी आर गोईंग गूड. ओके, सो म्हाजें फ्युचर तुमकां बिझनसाचें तें आमी तुमकां मागीर सांगतली. फॉर नाव इतलेंच तुमकां ओके न्हू. वॉट इज द मोस्ट इमोशनल कॉमेंट यू एवर रिसिव्ड? हांव अंकिताचें म्हाका खबर ना. तुका खंयचो लागता गो मोस्ट कितें म्हणटा तो इमोशनल कॉमेंट यू एवर रिसिव्ड? कोणी तुका असो मारलो तो इमोशनली तुका टच जालो? म्हणजे थोडे कमेंट अशे येता की तुका कोण ना, तू टेन्शन घेव नाका, आमी सदांच तुज्या वांगडा आसा. हें आयकून न्हू खूब 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 बरें दिसता. म्हाका इमोशनल कमेंट फील जाला म्हणटा पळय तो आल्बा आंटीचो. आल्बा आंटी एक कमेंट मारलेलो बॅक इन दॅट 2 वरांस पयलीं. बाबा नो मॅटर वॉट पीपल वील से, लोक कितेंय म्हणटले, यू बिलीव इन युअर सेल्फ, यू बिलीव इन जीजस, बिलीव इन गॉड,
बरे राव सगळे सारखे जातले. सो दॅट वॉज माय इमोशनल कॉमेंट आय एवर रिसिव्ड. ओके, वॉट इज युअर सिक्रेट फॉर गोईंग व्हायरल? वी आर नॉट ॲट ऑल व्हायरल गायज, आणि देर इज नो सिक्रेट. आम्ही व्हायरल कतय ना, आम्ही ह्या लेवलाचे युट्यूबर बिलकुल ना. वी आर स्टील स्ट्रगलिंग आणि वी आर इम्प्रूव्हिंग डे बाय डे. स्पायसी आणि फन क्वेश्चन्स हे आम्ही सेपरेट हे करून दवरलेले. अरे हांवें थोडे क्वेश्चनाच्या आन्सरांचे नांवां आयकूंक ना, सो सॉरी. हू इज मोर पॉझेसिव्ह क्वेश्चन केला आमकां ग्रेसिया डिकॉस्टा. हू इज मोर पॉझेसिव्ह? आक सांग गो. अवी. हांव पॉझेसिव्ह. खंयतून? अगो ते कपडे घालनाका गो, हिंगा ते बरे न्हू चेडवांनी घालप ना, तसले हितून न्हू. हांव पॉझेसिव्ह फक्त जेन्ना म्हाजे गाडयेर ते बसता, सारके बसा, तुजो पांय लागता, झरे पडटा, हें तें म्हाका म्हाजी समज कितें वस्त अशी दवरली, ती काडून हांगा दवरीत न्हू जाल्यार म्हाका राग येता. मागीर म्हाका येवन सोदची पडोंक जायना. हांव दवरता त्याच जाग्यार मेळोंक जाय. सो आय एम व्हेरी पॉझेसिव्ह विथ माय पर्टिक्युलर म्हाजे जे स्टफ आसा पळय तितून हांव पॉझेसिव्ह. ऑर एल्स म्हाजे हितून कांय प्रॉब्लम ना. अंकिता पॉझेसिव्ह ना. अंकिता डायरेक्ट गायो मारता तुका. डू यू शेअर युअर पासवर्ड्स? अंकिताचे सगळे पासवर्ड माझे कडेन आसा. हय, पण अवीच्या फोनाचो अवीचो पासवर्ड माझ्याकडे अजून ना. अंकिताच्या फोनाचो पासवर्ड माझे कडेन आहा, पण माझ्या फोनाचो पासवर्ड अंकिता कडेन बिलकुल ना. कित्याक ना खबर आहा? खबर ना तुमकां? सोडून घाला. न्हू आ. बट आमी हे करिना एकामेकाचे वॉट्सॅप आयडी तल्ले हांव हे करूं, आमकां लायक ना तशें. हू गेट्स जेलस मोर इजिली? नोबडी. हय. आम्ही जेलस बिलस काय नाही ना. हू प्रोपोज्ड फर्स्ट? आक पिटपीट. हांवें केला, तुवें केलाय. आक पिटपीट. हांवें करूंक ना, तुवें केलाय. आक पिटपीट. ना गायज. आक पिटपीट. इफ यू एवर ब्रेक अप व्हॉट विल हॅपन टू द चॅनल? इफ यू ब्रेक अप चॅनलाचो बटवारा जातलो. मस्तीखोर आक दवरतले, गोवन चाव दवरता न्हू. मागीर आक एक बोटी वयल्यान ब्लॉक घातले, हांव एक बोटी वयल्यान. म्हणजे जे तुमकां आमचे दोंपारचे ब्लॉग मेळटा, अंकिताचे दोंपारचे मेळटले, म्हाजे रातचे मेळटले. डू यू चेक इच अदर्स फोन? ना, केन्नाच ना. डीप अँड इमोशनल क्वेश्चन्स परफेक्ट. ओके, हे तुमकां हांवें सेपरेट काडून दवरलेले. हॅव यू एवर फेल्ड लायक गिविंग अप इन लायफ? क्वेश्चन 1. ओके, आणि क्वेश्चन केल्लो आसा आमकां कितें? निकोलास पिंटो. हॅव यू एवर फेल्ड लायक गिविंग अप इन लायफ? ऑफकोर्स म्हाका अशें खूबदां जाला, आयज गिव अप केलं. द मोस्ट डिफिकल्ट टायम ऑफ माय लायफ तुमकां खरें सांगता, हांव ओपनली सांगता, डायरेक्ट सांगता. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना हांव हांगा आसलो आनी आय हॅड नथींग इन माय वॉलेट. अंकितान नुस्तें हाडलेलें न्हू हांव, आनी रागान अंकितान एक दीस हांवें म्हटलेलें, नुस्तें हाडलां तें तुका न्हू म्हणून. म्हटलेलें न्हू, हे आपूण हाडला तुका न्हू. आनी हांव खूब मनांतल्यान खूब रडलो. आनी हांव जेन्ना घरा वयतालो हेल्मेटांतल्यान हांव रडटालो. हेल्मेट ग्लास सकयल काडला आनी हांव रडटालो. देवा म्हणटालो, देवा म्हाजे कडेन हांव केन्नाच कोणाचें वायट करूंक ना, बट तुवें म्हाज्या बोल्सान आयज 2 रुपयाचो कॉयन पासून धरूंक ना, देवा कित्याक? आनी अशें उलयत हांव घरा गेल्लोलो आनी मम्मीक सांगलेली ही गजाल. मम्मी म्हणूंक लागली, देवान तुजें कांय वायट करूंक ना, त्या चेडवांनी तुजें कांय वायट करूंक ना. तूं जेन्ना मेहनत करतलो तेन्ना 2 रुपयाच्या जाग्यार 1000 रुपया आसतलो न्हू, सारकें न्हू? तूं मेहनतूच करिना. सारकें न्हू, तशें आसा तें. सो गिव अप करपाक खूब अशें दिसतालें, बट या रियलिटी सांगता तुमकां, हांव म्हणिना म्हाज्या बोल्सान 10,000 आसले न्हू, कितें आहा तें स्पश्ट उलयता. वॉट इज द मोस्ट पेनफूल मेमरी ऑफ युअर लायफ? म्हाज्या लायफाची मोस्ट पेनफूल मेमरी म्हणटा पळय ती मॅसिव्ह ब्रेकअप. ओके, सो सारको एक म्हणटा पळय मनीस आपणाचो 100% दिता, फुडल्या मनशाचो 100% केन्नाच आसना. सो आतां कांय ना तें घेवन पण त्या टायमार म्हणटा पळय ते ज्या टायमार तो सिच्युएशन जाता त्या टायमाचें म्हणटा. कितें जालें? काय ना, हिणें कितें दात केलें? काय ना, कितें सांग तरी. तू ब्रेकअप म्हटल्यार तू खूप इमोशनल जाल्लो, म्हाका हांसूंक येता. ब्रेकअप जाल्यार मनीस की इमोशनल जायना, कितें हांसता? कालवात काय? आणि 4th क्वेश्चन हांव म्हणजे इमोशनल हेजो.
कोणी विचारला आमकां श्विझल म्हणून. ओके, हॅव यू एवर फेल्ट लायक एवरीथींग वॉज ओवर? ना, तशें ना, हें केन्नाच जावंक ना अशें. हाऊ डू यू मेक इच अदर स्ट्रॉंग ड्युरींग टफ टायम? म्हाजें जाल्यार हांव एवरी टायम इमोशनल. म्हाका मातशें कितें म्हणीत जाल्यार म्हाका मनाक खूब लागता आनी हांव घेवन बसना. टू बी ऑनेस्ट गायज, तुमकां खरें सांगता, ह्या क्वेश्चनाचो आन्सर दिता. जेन्ना हांव थोडे दीस पयलीं जेन्ना एडमीट आसलो, आय हॅड गिवन समथींग, डोनेट केल्लेलें. म्हाजे इतले युट्यूबाचेर फॅमिली मेंबर्स आसा, तुमकां खरें सांगता, हांवें इतल्या स्टॉलांचेर वचून सालिगांव पासून हांवें इतल्या स्टॉलांचेर लोकांक मदत केल्लेली आसा, हेल्प केल्लेली आसा. ते एरियेन एक दोन मनशांनी न्हू कमेंट मारला, आनी ज्या मनशा कडेन म्हाजो नंबर आसा, खबर आसा, तेंच्यांनी म्हाका केन्ना फोन जावं मेसेज मारून विचारूंक ना, बाबा तूं कसो आसा काय म्हणून. म्हाजे इतले युट्यूबा वयल्यान फ्रेंड जाल्लेले आसा, फॅमिली मेंबर्स जाल्लेले आसा, व्हेरी क्लोज फ्रेंड. म्हाका कोणीच फोन मारून विचारूंक ना, तूं बाबा बरो आसा मरे, मेसेज करून तूं बरो आसा मरे, केन्नाच विचारूंक ना. व्हेरी फ्यू पिपल, जशे एलोयशियस आमचो तसो, व्हेरी लेस पीपल, तुमकां खरें सांगता. आनी त्या अकॉर्डिंग टू दॅट, हांवें सगळ्यांकूच मेसेजी करपाचे सोडले. कोण आसले नासले घेवन बसना. म्हाका जर फुडसून मेसेज येता, हांव रिप्लाय करता. हांव केन्नाच कोणाक घेवन बसना, तशें आहा. सो हे असले आमचे थोडे क्वेश्चनाचे आन्सर. तेतून लास्ट क्वेश्चन आहा तो अंकिता तुमकां सांगतले. ओके, सो हो क्वेश्चन केल्लो आसा मॅरलिन डिसिल्वा. आर यू प्लॅनिंग टू गो इंटरनॅशनल ट्रीप? हय. सांगतले. व्हेरी सून गायज, व्हेरी सून. सो गायज, हांवें अंकिताक प्रॉमिस केला की हांव तेका इंटरनॅशनल ट्रिपीर घेवन वयपाचो आसा फॉर द फर्स्ट टायम. आनी ह्या थोड्या दिसांनी वयपाची आसा. सो पॅक युअर बॅग्स न्हू आं. हय. सो आयचे क्वेश्चनाचे आन्सर इतलेच आसा. ओके, खूब आसा आनीक, ते तुमकां फुडल्या फावटीक दवरता. सगळें करी जाल्यार व्हडली जातली व्हिडिओ. आनी येस गायज, थँक्यू सो मच तुमचो प्रेशियस टायम काडून आमची व्हिडिओ पयली. मोग आसूं, कितें आसा तें खरेंच उलोवंक जाय, कित्याक तुमी जी फॅमिली आमची मस्तीखोर गोवन्स आसा तेज्या खातीरूच आयज आमी हांगा आसा. आमी अशें म्हणूं शकना न्हू, आमकां कांय फरक पडना, आमी हें अशी तशी न्हू, व्हडले बडाई मारपाच्यो ना. जें आसा तें आसा, सारकें न्हू. तुमकां एक गजाल सांगता, नाका ती आयज सांगिना, फाल्यांच सांगता. तुमी हांसतली पोटांत दुखासर. सो म्हाज्या वांगडा बरो तगडो स्कॅम जाल्लो आसा, सारको फूल पावर स्कॅम न्हू. आहा तुमकां सांगता, फाल्यां सांगता, तगडो स्कॅम सारको. ओके, सो चॅनलाचेर नवे आहा, लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नव्यान इंटरेस्टिंग. हांव उलयता. गायज, पयली आमच्या चॅनलाक वचात आनी लायक मारा, लायक. तुम्ही आमचे व्हिडिओ पळयता, लायक करिना. लायक जालो का मागीर हायप मारा, हायप मारा. आनी मागीर कॉमेंटा न्हू खूब भरून मारा मारा मारा. तुम्ही आमच्या वांगडा उलोवपाकूच चूप बस रे, हांव उलयता न्हू. गायज, तुम्ही आमच्या वांगडा उलोवपाकूच सोदिनात. आमकां खूब कमेंटा घाला, खूब. आनी तुमकां तर खबर आहा, 1000 सुद्दां कमेंटा आमकां घातली जाल्यार आमची रिप्लाय तुमकां येतली. सो कमेंट मारा, लायक करा आनी हायप मारा, हायप. Yes, exactly. So, yes, guys, thank you so much for your love and support. We'll see you in another video. Till then, tada, good night, and bye-bye. Bye-bye, guys. सक्करपराय करा भावानो, भयणानो, दोगांयक सांगता. शोनांक पासून सांगता, माझी कितली शोनां तेंकाय सांगता, सक्करपराय करा. चला.